सुवाते गायन करूया A2 पेज नंबर 1. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगल भाव भयणांनो, आम्ही आमच्या जिवितान खुशालकाय सोदता आणि खुशालकाय आमकां मेळटा जेन्ना आमी सगळे आमच्या जिवितान बरें करीत जाल्यार. आयच्या वंजालांचे मुख्य चिंतना आसात. जेजू सांगता आपल्या आपोस्तलांक, जशे परी बापान म्हजो मोग केला तसो हांव तुमचो कोत्तां आनी म्हज्या मोगान तुमी रावात. मोगाच्या बाळ भयणांनो, खेरीत भाशेन ह्या चिंतनाचेर ह्या उतरांचेर आमी चिंतन मनन करुया आनी खेरीत भाशेन जेजू लागीं मागुया आमकां गोठायन करपाक, दिवपाक, ताच्या मोगान रावपाक. आनी तो सांगता त्या प्रमाणे आमी जिवोवच्या. आमी सगळीं आमचे उपकार आमचे फावोर पाद्यानाला वरवीं आमच्या ह्या मिसान घालुया आनी खालतीपणी मागणी करुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे फाव ते पण हे रितीन फाव ते पण ही वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो उगडास करुया आनी हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोबेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंखवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर सोरेस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पोदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या काकुत्सरा बापा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडोवन तुज्या ठाव नासलेल्या माय मोगाचे तुवें आमकां ह्या पास्कां काळार केल्याय. हें सोत आमी ओळखून घेवन तें थीर विस्वासीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या
त्या माय मोगाची गोडसाण भरपूर चाखूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो तुजे सोय पळयतच म्हज्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावा भयणानो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शिव ओटोमान आयकून आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजान वळखता त्या देवाक आमकां दिल्लो तसो तांकां पवित्र आत्मो दिवंक तुमी आपणाक मानता म्हणून दाखोवंक दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितोल करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच उतोर तांणी करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्यान पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांचे माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशां मोदें केल्ले सगले खुणाची आनी विस्मिताची खबर सांगताले. ते आख्खे सोबेन आयकली. तांचे उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणानो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलेली विदेशे मदली एक पोरजा सुरवातेक तान विचून काडून देवाची खोशी जाली म्हूण सिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी ह्या प्रवादाच्या उतरा प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मोडून पडलोलो तोंबू नव्यान तांतलो. तो हांव गोट्टानांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलेलीं आसा तीं 16 राष्ट्रां जाणें जायत्या काळांतावन हें कोलीत केलां तो सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी आगोड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवाक भेटूंक भोश्टायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजडेपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलेले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समोरपट करपी आदल्या काळार तावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांत ती वाचतात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जाबा. सगल्या पोरजांक कोलयत देवाची कोतीत विस्मिता. सगळीं म्हणुया, सगल्या पोरजांक कोलयात देवाची कोतीत विस्मिता. नवें गीत रोजून गायात, परमेश्वराक वाखाणात, शेकांसेक प्रितमी वयर देवाक सोद गितां गायात. सगळीं म्हणुया, सगल्या पोरजांक कोलयात देवाची कोतीत विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोवयात, सगल्या पोरजांक कोलयात ताची कोत्वीक विस्मिता. सगळीं म्हणुया, सगल्या पोरजांक कोलयात देवाची कोत्वीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानान गितां गायनां घोडात, वयर काडत नांव देवाचें, परगोडटात तारण तांचें. सगळीं म्हणुया, सगल्या पोरजांक कोलयात देवाची कोतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवंक सांगात. ताणें ती केल्ली संवसार नितीच ताची राजवट. सगळीं म्हणुया, सगल्या पोरजांक कोलयात देवाची कोतीक विस्मिता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. So
आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाट्टाव कोत्तात. Sorvesfor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवें आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Konkani tuka Krista. मोगळ भाव भयणांनो, जशें परी हांवें सुरवातेक सांगलां, आमकां खुशालकाय जाय. जावं शिकपान खुशालकाय, जावं सर्विसेन खुशालकाय, आमच्या घराच्या फॅमिलीन खुशालकाय. आनी ही खुशालकाय आमकां मेवता जेन्ना आमी सदांच सारकें तें कोत्ता, बरें तें कोत्ता, खरें तें करता आनी फोटी मारिना, वायट तें सोडटा आनी देवाच्या मोगान जियेता. तितले फावटी आमच्या मुखा मोळार ही खुशालकाय आनी हांसणी दिश्टी पडटा. म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वंजलान जेजू आमकां अशें सांगता, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हूण शिसांक सांगता. आनी तुमी म्हज्या मोगांत रावात. म्हज्या भाव भयणीनो, मोग उरता सोजमोणीक चड आगोट लागता जायते फावटी, पूण मोग उरता जिवीत एक सॅक्रिफिसाचें, कोश्टाचें. देवान आमचो मोग केला, जेजून आमचो मोग केला, पूण ताका खूश सोंसचें पडलें, दूख सोंसचें पडलें आनी खुर्सार मरचें पडलें. आनी जेजू आमकां आनीक सांगता, आपणे म्हणटा बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार तुमी म्हजे सोवे रावतल्यात. आज्ञा कमांडमेंट. आनी आज्ञा सांबाळप म्हणजे कितें आमी जाणो. पयलीं ते 10 मानमेंट. आनी आज्ञा सांबाळप म्हणजे पयलो देवाचो मोग करपाचो आनी पेल्याचो करपाचो. आनी चिंतनांनी, उतरांनी आनी कामांनी म्हटल्या भाशेन बऱ्या कोन्यांनी आमी देवाचो मोग करपाक जाय. आनी ताका लागून आमकां जायते बरेपण, खुशालकाय आनी देवाची बेसांवणी देणी आमकां मेळटात. हो गूट आनी हो मिस्टेर आनी ही सोजमणी जेजू आमकां जायते फावटी ओपारींनी सांगता. असलो म्हणटा एक राजा आनी त्या राजाचो एक आसलो रिणकारी. तो रिणकाऱ्याक आपोवन हाडटा आनी मागीर ताका सांगता, पळय म्हणटा, तुवें म्हजें रीण फारीक करपाक जाय आयच्या आयज. तेन्ना तो रिणकारी एकदम घाबरता, भियेता, पांयां पडटा आनी सांगता, म्हाका वेळ दी, म्हाका वेळ दी आनी हांव तुजें तें रीण थोड्या दिसांनी तेंपान फारीक करतलो. राजाक दोळे येता, बोक्षिता, धाडटा. पूण तोच रिणकारी भायर गेल्या उपरांत ताका ताचो रिणकारी मेवता. पूण तो ताका सोडिना. म्हजें रीण फारीक कर म्हणटा, आतांचे आतां फारीक कर. तोय ताच्या पांयां पडटा, वेळ दी म्हणटा, हांव मातशें थोड्या दिसांनी फारीक करता. पूण हो रिणकारी जो राजान ताका बोक्षिला तो ताका बोक्षिना.
राजाचे मनीस सगळे पळयतात कितें घडणी घडटा ती कितें कोत्ता तो थंय वचोन राजाक कंप्लेन करतात आनी तेन्ना राजा ताका आपोवन हाडून सजमायता. हांवें तुका बक्षिलां, हांवें तुका वेळ दिला, तर तुवें तुज्या पेल्याक दिवपाक तुज्या रीणकाऱ्याक तुवें दिवपाचें न्हय. जायते फावटी मोगाच्या भाव म्हणून आमच्या जिवितान अशें घडटा. आमी वायट कोत्ता पूण आमी ते वायटाचे बोक्षणे मागता पूण दुसरी आमची सवय वायट करूं जाल्यार तेन्ना बोक्षिना. वर्साचे वर्सां जिविताची म्हणजे कितले उलय नासतना रावता. मोगाच्या भाव फुडें न्हू रीण पयशांचें जावं बऱ्या करण्याचें जावं आनी कसलें जायतो आमच्या फॅमिलीन त्रास आनी दूख हाडटा. जेन्ना हांव नियाळ कोत्तालो हांगसर तेन्ना म्हाका वाचलेलें मेवलें पादांगनेल्या जे मोठान रावतालो आनी तो ह्या आमच्या दोंगरार पासय मारतालो. आनी पासय मारतना तो आवय बापांक उलयतना सांगतालो म्हाका अदी करून उडास येता कित्याक ह्या वर्सा आमच्या पिलाचे संस्थेन 18 ऑर्डिनेशन हांव जाल्यान आनी एक उरलां. सगळीं मेळून 19 जातेली. तेन्ना पादांगनेल आवय बापायक सांगता जेन्ना तो भोंवतालो मेवताली तेन्ना पळय म्हणटा तुमच्या भुरग्यांक आपोवन येता तेन्ना देवाक दियात, तांकां धाडात देवाच्या मोळ्यान काम करपाक. आनी तो पादांगलाची उतरां तो म्हणटा जेन्ना आमी आवय बापूय आपल्या भुरग्याक देवाक भेटयता पाद्री जावं माद्री जावं तेन्ना तो म्हणटा आमी देवाक जेजूक रिणान दवरता. हें व्हडलें अजाप अशें रिणान दवरता तें रीण फारीक करपाक जाय. आनी आमी जाणो जेजू देव केन्नाच रिणान रावना. आमच्या घरांनी आमच्या दारांनी म्हटल्यार आमच्या खूब खुशालकाय तो बेसांवांनी देण्यांनी बऱ्या कोन्यांनी आमचें तें रीण तो फारीक कोत्ता. आमकां उडास आसतलो जेन्ना पेद्रून म्हटलें जेजूक अरे बाबा आमी सगळें सोडलां, घरदार सोडलां, आवय बापाय सोडलां, भायर भुरगीं सोडलां, सगळें सोडलां, आमकां कितें मेवतलें रे. तेन्ना जेजू सांगता 100 फावटी 100 तुमकां संवसारान मेवतलें आनी सासणाचें सूख मेळटलें म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणानू म्हाका म्हज्या ओकेसांचो उडास येता जेन्ना हांव भितर सरपाक तयारी करतालो. म्हाज्या पॅरीस प्रिस्टान बोमाय म्हाज्या पायक आपोवन व्हेलो इंटरव्यू घेवपाक आनी तो सांगूंक लागलो तुजो पूत मिसायनर जाता आनी तो तुका लागीं मेवचो ना, तो पयस पयस वयतलो. म्हाज्या पांयन उतर दिलें. म्हाजे 3 पूत आहाय तिगूय तर मिशनर जायत हांव तांकां आडावचो ना. मोगाच्या भाव भयणीन आमकां जेजू उदार काळजाची उदार मनाची जावंक आपयता. आनी हें सोंपें न्हय. आज्ञा सांबाळपाक सोंपें न्हय. आज्ञा सांबाळ सदांच स्वत उलोवपाक जाय, सदांच बरें तें करपाक जाय, सदांच पेल्याचो मोग करपाक जाय, फॅमिलीन सदांच मोगांक जिवोवपाक जाय. सोंपें न्हय. म्हटल्यार जेजू अशें सांगता तुज्यान दुसरें कांय करूंक जाय, तुवें करपाकूच जाय. सच सांगपाक तरच लागता फट सांगे एक दीस ना, नॉट अलावड. जेजूच्या आज्ञा प्रमाणे त्याच्या मोगा प्रमाणे जेजूचो बापान जेजूचो मोग केलो तसो तो आमचो करता आनी आमकां शिकयता. आनी हांव जसो बापाची आज्ञा जेजून पाळल्यात तशें आमकां ह्यो आज्ञा पाळून तो सांगता बरें जिवीत जिवपाक. आनी खरेंच कठीण देवाच्या जेजूच्या पावलांचेर चलपाक सोंपें न्हय. आनी आमचे पाद्री भाव आनी आवय बापूय जेन्ना भेटयतात आपल्या पुतांक आनी धुवांक मिशनर जिविताक देव तांकां भरपूर बेसांवांनी बोधता. हें आमी स्वत मानूंक जाय आनी आमी मानून घेवपाक जाय. तेन्ना आमकां तें मेळटा. आमच्या तोंडार खुशालकाय आसता, आसो आसता. तर मोगाच्या भाव म्हणून आयच्या ह्या मिसान खेरीत भाशेन आमी मागुया आमचे उपकार पाद्यान वरवीं ह्या मिसान घालुया, बापा लागीं धाडुया आनी आमकां ते उपकार दितलो. आनी आमची आपोवण्यांक जेजू देव आपयता जाल्यार आमी फाटीं सरचे न्हय. स्वत मानून की आमी जेजूक रिणान दवरता हें पादांगनेल म्हणटा. ते भाशेन तर रिणान केन्नाच रावना. आमकां भरपूर उपट भरून वता तशें मापान तो आमच्या घालता. ते खेरीत भाशेन आमी खुशालकाय मागुया
बरें जिवीत जिवपाक मागुया आनी आमकां देण्यांनी भरपाक आनी बेसांवांनी भरपाक ह्या मिसान आमी खेरीत भाशेन मागुया आनी जेजूचें उतर आमी आयकता तें सांबाळून चिंतून चिंतन मनन करून आमी तें पाळुया जावं ह्या मिसान आमची मागणी पादांगलेला वरवीं. Konkani Korea, C20, page number 36. भाव भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान जावपाक मानता तसलें जावं म्हण आमी मागुया. And of Chadane Balidan, अपना मनकानी मोहिमे, आमच्याना के पवित्र शुभेच्छा दावा, सुविस्फोर मादन कियो. सोरेस्परा ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्याक घेण्याक वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सोरेस्पर तुमचे सोबी आसो. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोयस्पाते दाता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरकाळ्या आमी तुका वाखाणटा. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी कोची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सोपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सोल दोलवार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रांक दाडून येदेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले क्वेश्चन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणुकीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमी समेस्तांक पयतो आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगातीन तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरदुतां आनी सोरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पयतोत्म्याच्या एकपणाक सोड पोरवेदार बापा, सोड वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी कशी सकाळ सुद्दां तुजें संवसार. आमचो दिसपटो गिराक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची भक्तां बकोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्ते आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता.
तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सूर पातकाली सुटुवें सुराकांतांतली वाटाय कित्याक राजपूतकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनूच्या ससनू सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पयस सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक सुम्याची शांती स्वता काल तुमची सोबी आसो तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसारचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आमकां आपल्यान ते आमी सोगलीं सुभागी Смятый мечи подачи марафона. Подачека сатран макабала кимиотели. Jesus.
प्रार्थया. गोवाळ्या बापा, स्वर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसुया. मोगाल बाबा एक कळोवणी काजार जाल्ल्या जोड्यांक वो काजार जावंक सोदतेल्यांक एका दिसाचो हो शिबीर आसतलो. काजारी जिवितान येतल्या आव्हानांक कसो फुडो करचो, काजारी जिवीत कशें पूर्णपणी जिवोवचें, इगोर्ज मात काजारे साक्रामेंता वयर कितें शिकयता हाचेर. सुरू जातलो 21 मायाची सांची 3 वाजता, सोंपतलो 22 मायाची सांची 4 वाजता. कोणूय ह्या शिबिरांत वांटो घेवंक सोदता जाल्यार बारीक म्हायती भायल्यान तोकट्याचेर घातलेली आसा, ती तुमी वाचची. ताचो फोटो काडून जांकां गरज तांकां तुमी पाठोवची, ही आमची तुमकां विनवणी. मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजांत आकांतांत त्रासांत जेन्ना भवार्थांत ताका फुडो मारता मानेवंत आग्नेल आमकां पावता. आयज जेनिफर फेर्नांदीस वास्कोतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. अकस्मात गेल्ल्या ओतुंबरान म्हज्या पोटान सोंसूंक जायना तशें दुखूंक लागलें. दोतोरांक मेवली तेन्ना तपासले उपरांत सांगलें युरीन इन्फेक्शन जालां म्हूण. कांय वखदां दिलीं, पूण ती राती अदीक चड दुखूंक लागलें. हॉस्पिटलान वचचे आदीं म्हजे सासूमायन म्हाका पादंगणाची माती पिवूंक दिली. जायते टेस्ट केले उपरांत सांगलें रगत घालचें पडटलें म्हूण. म्हजें फॅलोपियन ट्यूब फुटलेलें आनी जायतें ब्लिडींग जाल्लें. दोतोरांनी म्हज्या गोच्यांक सांगलें हांव वाचूंक कठीण म्हूण. म्हज्या घोवान आनी सासूमायन पिलार येवन म्हजे पासत मागलें. अजाप म्हणल्यार इतलें सिरियस आसतना 4 दिसांनी दोतोरांनी म्हाका घरा धाडलें. आतां हांव सारकी बरी आसां. देवाक वाकाणटा आनी मानेवंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. व आमच्या भयणीचो तिच्या घरच्यांचो भावार्थ तांच्या आकांताच्या पिडेंच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी हो भावार्थ घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. तोच भावार्थ जिवाड करून उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारतात जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उद्देशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी आमेन. मोगाल बाबा मेनू, जायतीं जाणां आमी पिडींत कश्टवता. जायतीं जाणां पिडींत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडीवंतांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुचार बापा, आमच्यो असोक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता.
ही आमच्या पिढीवून भावां भयणांचेर बोलेपणांचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर बोवाळ दवरूं आनी तुका येवन भोवूं. हे परी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदरदार देव, बाप, पूत आनी पयतोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.